Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. बीजेपीचो उपाध्यक्ष आदलो मंत्री रमेश तवडकर वर्ष 2017तले मारबडेकेशीन दोशी काणकोणचो जेएमएफसी कोर्ट ताका 28 ऑक्टोबराक ख्यास्त फरमायतलो. हात घालो, मारबडे केली आनी जितो मारपाची धमकी दिली म्हूण पुनो वेळपान ताच्या आड पुलिसे कडेन कागाळ केल्ली. आमी रमेश तवडकराक गाठलो. तो म्हणटा ताणें खंय केस वेलेवर घेतली तेन्ना फटीचे पुरावे दिवन केस केल्ली. आतां खंय तो जिल्लो कोर्टान चल्लो. अशा तरेची केस की कोर्टाक धरतली अशें म्हाका केन्ना दिसूंक ना आनी त्यामुळे हांवें ती कॅज्युअली घेतली की ताका व्हडले तसो सिरियसनेस हांव घेवंक ना. त्यामुळे काय त्या वेळाचेर लोकांनी ताका खोटे म्हणजे पुरावे सादर करून आनी ही केस कोर्टाक धरपाचे दृश्टिकोनांतल्यान सुरवाती कालखंडाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे हांव सत्तेच्या भायर आसतना आनी आज हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक आयिल्लो आसा. आज हांव सत्तेक सहभागी जाल्लो आसा आनी ज्या लोकांनी हें सगळें कारस्थान केल्लें आसा ते लोक तींच आसा. त्यामुळे त्या केसीक व्हडलो हांव म्हत्व दिता अशें ना. जर कन्विक्ट जर जालें जाल्यार फुडल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हांव अपील करतलो आनी ह्या केसी संदर्भात जे कांय विशय आमी कॅज्युअली घेतले आसा तो सिरियसली घेतले नंतर ती केस त्या केसींतल्यान मुक्त जातलो ही म्हाका पुराय खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.